फसरत मंडळाचे विद्यार्थी 11वी आणि 12वीचे विद्यार्थी आणि 10वीचे विद्यार्थी हांगासर उपस्थित जाल्ले आसा आणि ते मजे खातीर उपस्थित जाल्ले ना हांगासर तर जे बांगलादेशान हिंदूंचेर अत्याचार जाता तेजो निषेध करपाक आमी हांगासर जमलेलो आसा हय काय ना गेले कित्येक दीस हो प्रकार बांगलादेशान चालू आसा आणि विद्यार्थ्यांनीच ठरयले काय विद्यार्थी टिचरांकडे येयले इतले अत्याचार जर जाता बांगलादेशान आमच्या हिंदूंचेर जाल्यार हे जो आवाज आमी उठोवपाक जाय हेची जागृताय आमी करपाक जाय आणि ही डेमोक्रेटिक वेन जागृताय करपा खातीर आयज हांगासर हे सगळे विद्यार्थी जमलेले आसा। विद्यार्थ्यांचे अशें म्हणणें आसा की प्रत्येक वेळार अशाच पद्दतीन डेमोक्रेटिक वेन हो प्रोटेस्ट जातलो अशें ना वेगळ्या पद्दतीनूय आमकां कळटा अशें भुरग्यांचें म्हणणें आसा आणि त्या खातीर हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांचे हांगासर जमलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे टिचरांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। परत एकदा घोषणा दिवया आणि हांव त्यानंतर विनंती करता आमचे मॅनेजर सुभाष देसाई सर हांकां विद्यार्थ्यांक आणि हांगा जमलेल्या सगळ्यांक संबोधन करपाक। भारत माता की आम्ही आज हांगा जे सगळे जमल्यात ते बांगलादेशात हिंदूंचेर जे अत्याचार चालू आसा त्या अत्याचाराचो निषेध करपाक म्हणून आणि आमच्या देशात हिंदू समाजाची जागृती जावची आमच्या देशांतल्या लोकांक समजपाक जाय की आमच्या शेजारच्या देशांत कितें चल्लां खूब लोकांक खबर ना। जगभर जो हिंदू समाज आसा हो सगळो हिंदू समाज आमचो आसा। ह्या देशान आमच्या भारत देशात जवळजवळ 100 कोटी हिंदू आसा आणि जगभराची हिंदूंचेर जबाबदारी आमच्या देशाचेर आसा आमचेर आसा आमच्या हिंदू समाजाचेर आसा आणि म्हणून आज आमी हांगा सगळे जे जमल्या ते बांगलादेशात हिंदूंचेर जे अत्याचार जाता गेल्ल्या 25 वर्षांत जवळजवळ 3 लाख हिंदूंक मारून उडयल्या बांगलादेशात। हे अत्याचार कोण करता बांगलादेशात जे मुस्लिम लोक आसा मुस्लिम समाज आसा तो मुस्लिम समाज हिंदूंचेर अत्याचार करता। हिंदू थंय मायनॉरिटी आमच्या देशान हांगा मायनॉरिटी आसा मुस्लिम मायनॉरिटी म्हणटा ख्रिश्चन मायनॉरिटी म्हणटा तांकां हांगा खंयच्याच प्रकारचो धोको ना तांकां हांगा सेक्युरिटी आसा आमच्या देशान। हिंदू समाज इतले 100 कोटी जरी आमच्या देशान असलो आणि मायनॉरिटी जरी बाकीचे असले तरी तांकां केन्नाच आमी कसलोच त्रास दिवना। तांची देवळां तांची प्रार्थना स्थानां मशिदी चर्ची आमी केन्ना हात लावना आमी केन्ना तांच्यो मशिदी तोडूना आमी कांयच करूना। आमकां आमच्या बरोबर ते रावता ह्या देशान भितर हिंदू मुस्लिम सगळे आमी म्हणटा सेक्युलर म्हणून आमी ह्या देशान सगळे एकठांय बरे भशेन रावतात। तर बांगलादेशान जे मुस्लिम आसा ते आमी हिंदू मायनॉरिटी आसा कमी संख्येन आसा जाल्यार आमचेर कित्याक अत्याचार करता हाजो प्रश्न आमच्या देशातल्या मुसलमानांनी सुद्धा तांकां विचारपाक जाय। आमच्या देशान जो मुस्लिम समाज आसा तांणी तांकां सांगचें पडटलें की तुम्ही थंय जो मायनॉरिटी आसा त्या मायनॉरिटीक हात लावं नाकात हे तांकां कोणी तरी सांगपाक जाय। आणि ते मुस्लिमांचे आणि इतर जे धर्म आसा हांगा जे आमच्या बरोबर सगळे आमी सगळे भाव कशे रावता ह्या देशान
ह्या सगळ्यांनी तांकां सांगपाक जाय की तुम्ही थंय मायनॉरिटी आसा, ह्या मायनॉरिटीच्या वाटेक वच नाकात म्हणून तुम्ही जे देवळां तोडटात थंय. आमची थंय शेकडो देवळां बांगलादेशांत तोडली, आया भयणीचेर अत्याचार केले, दिसा रातच्यो न्ही दिसभरान घरान घुसून आमच्यो थंय जी बायलां आसा, आमच्या आई भयणी आसा आमच्यो, हांचेर अत्याचार करता. सुरवात कशी जाली तुमकां थोडक्यात सांगता. सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय, कित्याक हांगा जे सगळे जमले हे आमी विद्यार्थी, फाल्यां आमी ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक म्हणून उबे रावतले. आमकां इतिहास मागीर सांगचो पडटलो. आमकां आज कितें चल्लां हे तुमकां कळपाक जाय. बांगलादेशान ती म्हाका ती नांवां बिवां मातशी पाठ येना, शेख हसीना ती थंय पंतप्रधान म्हणून आशिल्ली. थंयच्या भुरग्यांनी एक आंदोलन सुरू केलें रिझर्वेशनाक लागून. ताजे पयलीं ही शेख हसीना म्हणून जी पंतप्रधान आशिल्ली तिणें अमेरिकेक थंय सेंट मार्टिन म्हणून एक ल्हानशें बेट आसा बांगलादेशाक लागून, ते तांणी अमेरिकेक दिले. हे विद्यार्थ्यांनी एक निमित्त करून आणि रिझर्वेशन हो दुसरो विशय घेवन थंय आंदोलन सुरू केलें. ह्या आंदोलनाचो मुस्लिम समाज जो आसा तांणी काही जे मुस्लिम लोक आसा हांणी फायदो घेतलो. पोलीस आणि मिलिटरी हांकां सगळ्यांक हाताक धरून तांचे कडल्यान सगळीं शस्त्रां विस्त्रां पळोवन शस्त्रां बी तांचे कडल्यान घेवन म्हणजे तेय जॉईन जाले. पोलीस आणि मिलिटरी ह्या सगळे जे दुष्ट लोक आसा बांगलादेशांतले तांकां सगळ्यांक आणि मदत केली. हे सगळे जे आतंकवादी मुस्लिम त्या बांगलादेशान आसा, हिंदूंचेर अत्याचार करणारे, तांकां मिलिटरी आणि पोलिसांनी शस्त्रां दिवन तांकां मदत केली. हे आमी लक्षात घेवपाक जाय. पोलीस आणि मिलिटरीन मदत केल्या नंतर कितें जातलें तांचें फावलें, शस्त्रां मेळ्ळीं तांकां आणि हिंदूंचेर मेळत तशे अत्याचार केले. एक तांणी दुसरें निमित्त काडलें. थंय जो इस्कॉन जे चलता तुमकां खबर आसा, जगभर इस्कॉन आसा. इस्कॉन हे एक पंथ, एक धर्म, हिंदू धर्माच्याच पद्धतीन सगळे करणारे, कृष्णाक मानणारे अशा प्रकारचा जो पंथ आसा आणि शांततेन काम करणारे, ह्या इस्कॉनाच्या जो प्रमुख आसा, तेन्ना तरी ताणें प्रमुख आशिल्लो असो चिन्मय कृष्णदास म्हणून, ताका निमित्त करून तांणी अटक केली आणि भितर उडयलो. निमित्त कितें तर थंयलो एक मोर्चा काडलो. त्या मोर्चान भगवत ध्वज चड उंच आसा आणि बांगलादेशाचो ध्वज सकल आसा. हे निमित्त तूं भगवत ध्वज वयर कसो धरता, तर भगवत ध्वज वयर दवरप न्ही, आमच्या देशाचो ध्वज वयर अशें निमित्त केलें. तशें खरें कांयच नाशिल्लें, सगळीं फटिंगपणां केल्या ताणें. आणि तुमचो ध्वज तुमी वयर धरलो म्हणून तो चिन्मय कृष्णदास हो शांततेन थंय मोर्चा काढलो. ताणी हिंदूंचेर अत्याचार जाता म्हणून जाणें मोर्चा काढलो. इस्कॉनाचें काम करणारो पयलीं तो संन्यासी, ताका अटक केली आणि ताका भितर डांबून दवरलो. ताका कोर्टान न्याय ना, ताका बेल मेळुना, ताका कोर्टात बेकायदेशीर डांबून दवरलो आणि ताजे हाल केले. कोर्टान तांकां सांगलें की ताका भितर डांबून दवरूं नाका म्हणून, पण ताजे कांय आयकुना पोलिसांनी. पोलीस थंय आपल्याक जाय तशें करता आणि हिंदूंचेर अत्याचार जितले करपाक मेळटा तितले सगळे अत्याचार करता. तुमकां सांगता 10 वर्सां पयलीं हिंदू पॉप्युलेशन 13% आशिल्लें, आज थंय 8% जालां. जवळ जवळ 75 लाख लोक गेल्ल्या 25 वर्सांत थंय कमी जाले. एक तर तांकां मारल्या, नाजाल्यार जगभर ते पळून गेल्या. थंयचो जो धंदो आसा लक्षात घ्या, टेक्सटायल आणि होजियरी म्हणजे कापडाचो असो धंदो थंय चड आसा. आणि ह्या सगळ्या धंद्यां भितर हिंदू लोक प्रामुख्यान आसा. हे सगळे गरीब लोक आसा. हे सगळे गरीब लोकांचेर हांणी अत्याचार केले. एक म्हणजे मायनॉरिटी आणि दुसरे म्हणजे हिंदू समाजांतले चडशी संख्येन गरीब लोक. हे सगळ्यांचो फायदो घेवन तांणी पोलिसांची आणि मिलिटरीची शस्त्रां घेवन हिंदूंचेर अत्याचार केल्या. लाखोंच्या संख्येन थंय हिंदू आसा तांचेर अत्याचार केल्या आणि तांकां मारून उडयले. सगळे तरांच्या लोकांचेर तांणी अत्याचार केला. तातूंत भितर हिंदू डॉक्टर आसा, हिंदू पत्रकार आसा,
हिंदू वकील असा, हिंदू संन्यासी असा, हे सगळे लोक समाजाक सर्व्हिस देणाऱ्या लोकांचे तांचेर अत्याचार केल्या आणि तांणी देश सोडतो म्हणून तांचो प्रयत्न आसा. आमच्या देशातले काही लोक तांकां मदत करता. लक्षात घ्या, आमच्या देशात भितर काही मुस्लिम लिडर्स आसा, ओवेसी सारखे, हे तांकां मदत करता अशें म्हणून वर्तमानपत्रांत आयला. आतापर्यंत हांवें सांगले 3 लाख लोकांक थंय मारले, आमचे हिंदू लोकांक मारल्या. हिंदू पॉप्युलेशन थंय जाता तितलें ते कमी करीत आसा. एक तर देश तांणी सोडचो म्हणून, नाजाल्यार ताणें हांगा सगळो धंदो सोडून वचचें म्हणून. तर अशें आज जें चल्लां ताका सरकारान कितें तरी करूंक जाय अशी आमची मागणी आसा. तांकां जे लायफ सेव्हिंग ड्रग्स आसा, हे पयले ड्रग्स तांकां दिवपाचे बंद करपाचे. आमच्या सरकारान कितें तरी ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण आमी हो देश हिंदू मेजॉरिटी आसा. आमचो देश खंय जर जगान हिंदूचेर संकट आयलें, खंयच ताका रावपाक जर जागो ना, तो आमच्या देशान येता, भारतान येता. भारत माता की जय म्हणटा, शेवटी ताका हांगा येवचें पडटा. दुसऱ्या देशान सुद्दां आसल्यार ताका आधार ह्या देशाचो. खंय जरी तो निराधार जालो तरी आधार ताका भारताचो, आधार ताका हिंदुस्थानाचो. हिंदुस्थान हो हिंदूंचो देश. आणि म्हणून आमी आमच्या सरकारान मदत करावं. तांकां हे जे अत्याचार जाता ताजे विरुद्ध आमच्या सरकारान कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. म्हणून हो आमचो मोर्चा आमी सरकाराक भाग पाडूंक जाय की बाबा आमी सरकारान कितें तरी करपाक जाय म्हणून. कारण सरकार बांगलादेशाक, आमच्या भारत सरकार बांगलादेशाक मदत करता. मेन जे कसले तर मदत करता तर ती वखदांची. लोक बरे ना जाता, तांकां वखदां जाय ती आमच्या देशांतल्यान सप्लाय जाता. लायफ सेव्हिंग ड्रग म्हणजे सामको मनशाक जो जीवन मेळपाक जाय, लायफ मेळपाक जाय असो जो ड्रग आसा, अशें जे वखद आसा, हे आमच्या देशांतल्यान थंय वता. बंद करून उडोवपाचें. तांकां हे ड्रग्स मेळपाक जायना, वखदांचो तांकां पुरवठो जावपाक जायना. जितले तांकां आवश्यक आसा धान्याचो पुरवठो आमच्या देशांतल्यान जाता, बंद करपाचो. आणि तांकां अशी जी आमच्या देशांतल्यान मदत जाता ही सगळी इमिजिएट आमच्या सरकारा कडेन आमची मागणी आसा. आमी सगळे हांगा जे जमल्या, आमच्या सगळ्यांची मागणी आसा